forest which is there. It's a there are tigers, leopards, all wild animals moving over there. ते migrants Continuously. म्हणतात ते They cannot be called as migrants. Migrant म्हणजे कोण नाच. थिंगा टायगर्स म्हणटा पळय. आता गोंयान दुसरे लोक येता ते थोडे जाण मायग्रंट येता कामा खातीर. ते कामा खातीर येना. दॅट इज देअर फॉरेस्ट. ते तेंचे फॉरेस्ट आनी तेजे खातीर जे कितें करपाक जाय सरकारान ते करचें. आमी तेजेर आडकोड कांय हाडिना. आनी कोण एनवायरमेंटलिस्ट सगळे डिमांड करता की टायगर रिजर्व जावं. तेजेर पयलीं धाकटुली एक स्टडी करूंक जाय. टायम बाउंड 6 months स्टडी करूंक जाय. रिपोर्ट दिवपाक जाय की एफेक्ट कितले जातले फॅमिलीज पळय रिजर्वान आनी कोर एरिया आनी बफर. आनी बफर गोंयान उपकारचो ना. कित्याक गोंयान फॉरेस्टाक तेकोन घरां आहा, भरपूर घरां आहा, विलेजीस आहा आनी थिंगा हॉस्पिटल्स आहा, बाकीचे वस्तू आहा, सगळे मार्केट आहा, सगळे आहा. सो ते बफर म्हणटा पळय तो थिंगा जावंक जावना. टायगर रिजर्व करपाचें हें सगळे हें आहा काम आहा ते स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्ट्री चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिंगासर आनी बाकीचे सगळे जे वायल्ड लायफ हे आहा बोर्ड आहा तेंच्यांनी ते डिसिजन घेवन फुडें धाडप. तितून आमी एज अ लेमॅन ऑर वेदर इट इज लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑर एनी अदर MLA आमकां डायरेक्ट इंटरफियर करपाक रायट ना ते जाणा. बट टायगर शूड बी प्रोटेक्टेड. गेल्या फावटी 3 जाणांक 3 टायगर ईग घालून मारले. दॅट इज रॉंग. आतां आमचे चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हेजेर बरो व्हडलो टास्क आहा तांकां कशें प्रोटेक्शन दितले. बिकॉज लोकलाची गोरवां खातात ते, बोकड्यो खातात ते, तांकां इमिडिएटली ते रिलीफ दिवपाक जाय. जे कितें पयशे दिवंक जाय ते विदीन 24 hours चॅक मेळोंक जाय. ते हे सगळें पळोवचें पडटलें. पूण सर मायकल बाब ते करूंक जाय म्हणटा तुमी टायगर रिजर्व जेन्ना I am nobody to say whether it should be made or not. It is purely with the Ministry of Forest, New Delhi, जी टायगर रिजर्व हें करता हें फुडें व्हरता आनी इट इज विथ द स्टेट गव्हर्मेंट हू हॅज टू सेंड अ प्रपोजल. आतां आमदार थिंगासरलोच तो आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी टायगर रिजर्व करून दिवचो ना. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वेन इट कम्स टू टायगर. आतां सांगलें खूब हें जाता. बफर आहा, हें आहा, तें आहा, घरां कितकीं आहा ती सगळी स्टडी करची पडटली. त्या खातीर पयलो म्हाज्या हिसपान एनवायरमेंटलिस्टांनी डिमांड करपाक जाय आनी आमीय डिमांड करता दॅट देर शूड बी अ प्रॉपर स्टडी. एक 6 म्हयन्यांक दिवपाक जाय. चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आमचो आहा संतोष बाब जो आहा तेणें एक रिपोर्ट तयार करचो. पूण ताका कोणें तरी सांगूंक जाय. एनवायरमेंटलिस्टान CMाक सांगचें पडटलें ऑर फॉरेस्ट मिनिस्टराक की यू मेक अ रिपोर्ट एंड गिव a report to the government and make it public that what should be done. There are big cats, that is tiger, presence of tiger in this area. So how are we going to go ahead with this proposal, whether this should be sent to Delhi or not, what should be done. But we cannot just keep quiet. जे एनवायरमेंटलिस्ट करता ते सारकें आहा. उगी रावंक जायना. जे गोंयचे लोक बाकीचे उलयता ते सारकें आहा की आनी कितले वाघ मारूंक सोदता तुमी काय म्हणून. सो कितें तें रिपोर्ट येवनूच उलोवपाचें. मायकल बाब एक मिनिट. मायकल बाब तुवें म्हणलं पळय तुवें म्हणला तो विश्वजीत राणे त्याच मतदारसंघाचो आमदार आनी मिनिस्टर आसा फॉरेस्ट मिनिस्टर. तेणें आपल्या लोकांचें हित पळोवपा खातीर हो निर्णय घेतलो अशें तूं म्हणटा. निर्णय घेतलो आनी ना घेतलो हांवें सांगलां पळय तशें. Let the environmentalists write to Chief Minister and Chief Conservator of Forest to do a study and present the report to the government and to the public also within 6 months. What are the measures and how many such tigers are there in that particular forest? Whether they are non-resident tigers or resident tigers, that forest department will tell you. According to me, they are all from that area only. तशें नॉन रेजिडेंट म्हणून आसत ना ते टायगर येवन वचना.
तांकां उमकी एरियांत आसता. टायगर लिव्स विदीन 10 स्क्वेअर किलोमिटर. फॉरेस्ट मिनिस्टरान म्हटलेलें आसा ते 10 स्क्वेअर किलोमिटर. फॉरेस्ट मिनिस्टरूय जाणा ते तशें हें ना. पण आमी बेश्टो वाद करुया नाका. तेणी रिपोर्ट करूनी आनी हांवूय लेटर बरयतलो एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन. आय वील मेक अ लेटर and submit it to Chief Conservator of Forest. So let them give a report ki baba how many such tigers are there in this particular area and what are the measures they are going to take, whether they are recommending to the state government to declare it as a wildlife sanctuary or a tiger reserve or not, whether they are recommending a buffer or not. But we just cannot comment की हे जावपाक जाय, हे आयजूच डिक्लेअर कर. पण आहा प्रेझन्स ऑफ टायगर्स दॅट इज 100% देर. टायगर्स डायड ओवर देर. टायगर थिंगा विष घालून पॉयझन घालून मारले 2 वर्सां पयलीं. आमी सगळे एसेंब्लीनूय उलयल्ले आहा ही गजाल. आनी म्हाका दिसता as a wildlife enthusiast, I am also a wildlife. I go to all the tiger reserves in India. I have seen. I go and spend my time over there. But म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक आमकां हे जे एनिमल आहा हे कमी जायत गेल्ले. टायगर कमी जायत गेल्लो आख्खे इंडियेक. आयज तेजो नंबर वाडटा आनी ताका प्रोटेक्शन दिवपाक आमी जाय आनी हें आमचें कर्तव्य. आनी लोकांचें प्रोटेक्शन कशें? लोकांचेंय प्रोटेक्शन. त्याच खातीर म्हणटा रिपोर्ट केल्या शिवाय कांयच उलोवंक जाय शकना आमी कमेंट करप बेश्टें जायना. तें रिपोर्ट जावनी पयलीं. आतां सद्याक कांय ना. तुमकां कितलेच दिले आतां. So today's special visits.